OTS येवजणेक 31 मार्च मेरेन मुजत वाड दिल्या आनी उदकाची बिलां जी वाडोवन आयल्या तातूंत घोळ घाला तांचेर कारवाय जातली। वाडोवन आयिल्ली बिलां कोणें भरची न्हय म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही झिरो बिल सिस्टीम ही इम्प्लिमेंट करता आसतना आमच्या टेक्निकल टीम्स आणि काही इंजिनियर्स हांच्यांनी घोळ घातला आणि ताच्या खातीर बरीचशी बिलां जी आसा ही लोकांक एक्झॉर्बिटंट बिल्स आयिल्ली आसा। हांवें ऑलरेडी तेजेर इन्क्वायरी जी आसा काही ऑफिसरांनी चुको केल्ल्यो आसा जाणून बुजून तांचेर इन्क्वायरी लायल्या आणि इन्क्वायरी लायल्या आसतना फुडल्या 2 म्हयन्यांक जी चड बिलां आयल्या ती कोणीच पेमेंट करपाची गरज ना। ते 2 म्हयन्या भितर सगळीं बिलां रेक्टिफाय करतले आणि तांकां बिल्स जी आसा ही परत धाडटले। पण आमची स्कीम स्टँड स्कीम आमी विड्रॉल करूं ना। 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपाची स्कीम स्टँड करता। ओके, त्याच बरोबर ज्यांनी कोणी एडवान्स पेमेंट केल्या ताकाय परत रिकवरी वचपाची गरज ना। ताजे एडवान्स पेमेंट डिडक्शन करून ताका फ्रेश बिल जे आसा हे वयतले। आणि त्याच बरोबर आमची OTS स्कीम खूबशी म्हणजे तिचो खूब लोकांक हाजो फायदो जालो आणि रिकवरी इट इज एप्रॉक्सिमेटली तेतून बऱ्यापैकी रिकवरी जाली ती आमी एक्सटेंड करता वन टायम सेटलमेंट ऑफ द बिल विच इज 31 मार्च 2022 पर्यंत ती आमी स्कीम जी आसा ही एक्सटेंड करता।